सुमनसवन्दित सुन्दरि माधवि चन्द्र सहोदरि हेममयि मुनिगणवन्दित मोक्षप्रदायिनि मञ्जुळभाषिणि वेदनुते। Astra Group presents Dasara Sambrama, powered by Land Trade Builders and Developers. दिव्य देगुला कार्यक्रम को सगळे लोगों को स्वागत। आज आम्ही मंगळूर भितरी श्री वेंकटरमण देवस्थान भितर आसाची। श्री वेंकटरमण देवस्थान भितरी आचार्य मठकणे नवरात्री विशेष शारदा महोत्सव चलता असा। हांगा विशेष जानो देवीको अलंकारो पूजी आणि कीर्तने वट्टू असा। ते वट्टू पळून घेण्याके शारदा महोत्सव म्हण करतात। प्रति वर्ष नवरात्री टायमाको हांगा विशेष पूजी म्हणगेनो शारदा महोत्सव करतात। हे वर्ष करू लागून हे देवस्थानको 103 वर्ष जाले। सो सतत हे पूजी गंगेन येता आसाची। हे शारदा देवी को हेनेची रेडी करताची म्हळ्यार मूर्ती अशीच जावका म्हणगेन हेनी रेडी करताची। आणि हे 9 दिवस 9 टाइप रुद्र अवतार उरताले ना वेशभूषण उरताले त्याचे अलंकार उरताले ते ओटू बळू 2 धड समेत पूजा उरता। मिगेल नाम पंडित एम नरसिंह आचार्य ಎಲ್ಲರಿ ಮಕ್ಕ ಹಂಗ ಪೂರ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯ ಮೂರು ಸಂಘನೂ ಹಚ್ಚಿ ಪೂರ ಜನಕ್ಕೆ ಸಾಧಾರಣ ಪರಿಚಯ ಪೂರ ಜನಕ್ಕೆ ಸರ್ ಅವ ಆಚಾರ್ಯ ಮಠ ಹಚ್ಚಿ ಬಾರ್ನ್ ಮಂಗಳೂರು ಲಾಸ್ಟ್ ಹಂಗೆ ತುಂಬ ಕಿತ್ಕ ಹಂಗೇನ ಸರ್ ಮಾಡಾರ ಹಂಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ शारदा आमगेलकर कडची हां तसं करून शारदा महोत्सवाचे खंयचे की आज तुम्ही पुरा पळयता वय म्हणून जाल्यार तो शारदा महोत्सव प्रारंभ जालोची आमगेल घरण्य आमी तर देखून तसं करून कोणाय अध्यक्ष उपाध्यक्षाने म्हणून जाल्यार त्या पुऱ्या कमिटीक संबंध भाव आमकां नाही। तसं करून आमकां कसं म्हळ्यार आमी कमिटी भितर आसच्या काय पुरोची कमिटी देखून भायर आसच्या काय पुरोची म्हणान लायक ना बाय बॉर्न आमी तिगेल सेवेक देवान आमकां आयुश्य दिवका आमकां चांग ज्ञान दिवका आमगेल करान तिणें सेवा काडून जेवका हेचे शिवाय प्रधान हांगा एक ते स्थान म्हळ्यार एक विशय विंगडा दाखोवचे खातीर मात्र आसता कशें कळून जाल्यार अशें सांगूं येता कसं म्हळ्यार एक किंगमेकर हांवच हां 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 आपासतांत भितर कसले एक विशय हांव कोणूय कसलें एक हें करचें तसलें ना देवान चलयलां आनी हांगा हांव करचें ताणें करचें म्हळ्यार प्रश्न तीची जनाल मात्यार बैसून तिगेल कसल सेवा जावका ती करून घेता। तशींच वेंकटरमण भद्रनरसिंह मुख्य प्राण अशी आमी नमून येयले आमगे संस्थानाचे स्वाम्याला आशिर्वाद मलगड्यान एक ताजें तपश्चर्या ताजेन करतना हें चंदायर वैभवार चलता म्हूण सांगूं येता। हे देवस्थाना ಬಗ್ಗೆ कित सांगताची वेंकटरमण देवस्थान हे विंगडान सांगता भायल्यांनी कसं लागा म्हळ्यार आमगेल घराक आमगेले जनांनी आमगेल विशय कसो म्हणून सांगचो जैनांनी विंगडांनी आमगेल वेंकटरमण कशी आमगे सरस्वती कशी नामे आमगेले एक व्यवस्था खंयचे नमुन्याचेर आसता म्हणून सांगून आयडेंटिफाय करून एक मानसीक शांतीक येते परत मेळची खातीर जावन तांणी देवस्थान आयडेंटिफाय करून निमगुका शिवाय देवालय म्हळ्यार निजावन आसूची परिस्थिती कशे खातीर म्हळ्यार आत्माचे उद्धारा खातीर जावन अध्यात्माचे उन्नती खातीर जावन मनुष्य जन्माचे सार्थकत्या खातीर जावन आमी एक देवा की मलगड्या पळोवका म्हळ्यार खातीर मलगड्यांनी करून दिलें तसलें देवालय म्हणटन तसल ते देवालया भितर चलचें तसलें हें खंयचें की एक पर्वदिनाचरण इत्यादी आसल्यार त्या वेळार तुका मेळका जाल्यार एक मानसीक संतोष मेळटा म्हणून जाल्यार खंडीत त्या देवस्थाना भितर त्या देवान एक वायब्रेशन आसता देवान एक अनुग्रहान करतना थंय एक नॅगेटीव खंयची की एक एनर्जी आसा ती भायर वता पॉझिटीव एनर्जी ताका ती मेळटा वय म्हणून जाल्यार थंय देव आसा म्हणल्यार देवालय म्हणटाच तेच विशिष्ट कितें म्हळ्यार हांगा मेन जाल्यार कितें हांगा हां हे देवस्थानाक गेल्यार अशोटो आसा म्हण सांगता पळय
कलियुगांत विशेष जावन उपासना केल्यार तातूंत दुर्गोपासना आनी महागणपती आराधना विशेष जावन ताका संबंध पाविल्लो जाल्यार वेंकटरमण अशी कमी प्रधानता पळोवन घेता आसच. कलो दुर्गा विनायको म्हूण सांगो कलियुगां भितर दुर्गेक आनी गणपतीक उपासन करून येवता जाल्यार एक व्हड स्थान मलगड्यान कल्पन केलें. वेंकटेश समो देवो न भवतो न भविष्यती म्हूण वेंकटरमणाक समान जाल्ले देवता शक्ती विंगड ना म्हणूय सांगला. म्हणटना हांगा तिनूय नमुन्याचे विशय तुमकां पळोवच्या मेळचे. तशें करून महागणपतीले आराधन जाता, तशींच हांगा वेंकटरमणाले आराधन जाता, सरस्वतीले आराधन जाता. अशी एक तिनूय रूपान करतना उट्ट आशिल्लें एक संगम क्षेत्री हें त्रिवेणी संगमी. तशें करून हांगा केन्नाय एक देवता सानिध्य म्हळें एक जागृत अवस्थेर आसा म्हणून सांगू येता. आता हांगा नवरात्री चलता, कितले वर्षाच्यान हे नवरात्री तुमी हांगा चलिता आसात? सुमार नवरात्री उत्सव म्हळें तुमगेल्या मना भितर आसतना कशें म्हळ्यार दवरलें आयडॉल नावें ताजें मातशें कशें एक काम जाता तें न्हय. आमी गौडसारस्वत ब्राह्मण समाज गौडसारस्वत ब्राह्मण समाजाक ताजेंच आशिल्लें जाल्यार एक कुलदेव, इश्टदेव, ग्रामदेव अशी आमची एक देवता एक उपासना एक मलगड्यान घाल दिलेलो एक संप्रदाय आसा. तशी आमचें एक गोत्र म्हूण आसता. ते गोत्राक समजावन एक ऋषीश्वर आले खंयची एक परंपरा म्हळ्यार तांतूं आतां कौशिक गोत्र म्हूण आसा. ते विश्वामित्रो अगमर्षणो अशी जावन येता. काश्यप आसा, अवस्सार न्हयध्रुव कश्यप आसा. वसिश्ठ गोत्र आसा, कौंडण्य मैत्रावण वसिश्ठ जावन आसा. तशींची वत्स गोत्र म्हूण आसा. भार्गव आपलव ओरस चवन जमदग्नी म्हूण आनी आसाची. शंखपिंगल कांश गोत्र म्हूण आसा. अशी आमगेल्यान तूं नाना गोत्र आसाची. ते गोत्रेक तांचे कुलदेव म्हूण आसा. आमी हांगा देखून येतना फुडें मलगड पुराय देखून कशें म्हळ्यार आमगेलें आर्यावर्त म्हणून सांगताचें. काश्मीर ताजे नंतर बेंगाल अंतू भितर देखून थंय देखून आमी भायर सोन कडेयलेची. गोमांतका येवन रावलेची. गोमांतका देखून आमी सदन आयलेची. म्हळ्यार की इतिहास आमगेलो सांगता. ते सांगचें आमगेलें अंतू भितर येतनाची आर्यावर्ते तशींच तुमगेलें अंतू भितर येतना संकल्पा भितर आमी सांगताची. नैमिषारण्ये दंडकारण्ये गौतमाश्रमे गोदावर्या दक्षिणे तीरे श्री श्वेतवारा कल्पे सप्तमी वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशतिमे युगचतुर्थ. हे पुरो आमी चमकून म्हळ्यार मलगड्यांनी एक जाग्यार देखून अनेक जाग्यार भोवन येवन लास्ट 485 वर्सां मागची गोंया आयिल्ले. गोंयान देखून हे कडेन येवन आमगेलें वर्स 400 चिल्लर जेवच्या वता. म्हणटना आलोचन करा आमगेलें हजारो कडल्यान वर्सांचो इतिहास आमगेलो समाज आसा. म्हणटना त्या समाजाच्यो परंपरा त्या देखून आमी सांगचे काश्मीर प्रवासिनी म्हणून सरस्वती सांगतना त्या देखून आमी सांगतना आमी सरस्वती पुत्र देखून सरस्वती न्हंयचे दांड्यार आमी आशिल्लेची. सरस्वती न्हंयचे दांड्यार आमी आशिल्ले देखून आमकां सारस्वत ब्राह्मण म्हूण नांव. तांतूं गौड प्रांत्या भितर आसले तो गौड देशी. तेंची तो केवळ सारस्वतीच्या ब्रांचा मात्र आसा म्हणजे तो सारस्वत. ते राजापूर ब्रांच आसा म्हणजे तो राजापूर सारस्वत. अशी ही सरस्वत ब्राह्मण पुराय सारस्वत हांतू भितर देखून आयिल्लेची. हें हाका विशेष जावन आशिल्लें कशें म्हळ्यार स्कांद पुराणांतू सह्याद्री खंडांतू हाची उल्लेख मेळटा. तशींच गौड सारस्वत समाजाचे सारस्वत मुनील वेवस्था सगळेंचे ब्राह्मण्य म्हळ्यार नाश जावचे वेळाचेर गौतमाल शापान हें पुराय गेलेल्या वेळाचेर पुनरुत्थान केलें कोणें म्हळ्यार सारस्वत मुनीन महाभारत सांगता. म्हणटना तसलें एक योग्यता आशिल्लें तसलें सारस्वत कुटुंबा भितर आमगेलें जल्म जाला म्हळें एक आमचें एक व्हड एक गॉड गिफ्ट.
तशींच आमगेल्या समाजान तुची आमी सांगताची कशें जालें म्हळ्यार परशुराम जमदग्नेल गोत्र आयलो तो भार्गव आपलव औरस चवन जमदग्नी वत्स गोत्रे भितर परशुराम आयला तशींच वसिश्ठ गोत्रां भितर वेंकटरमण आयला अत्री गोत्रां भितर एक देव आयला अशीं मस्त देवतांनी आमगेल्या गोत्रां भितर जन्म आयला म्हळ्यार तें एक व्हड एक भूषणप्राय जावन आशिल्लो आमगेलो समाज तसो करून आमगेलो समाज देवान आमकां मस्त यथेश्ट जाल्यार गुरुभक्ती दिल्या यथेश्ट जावन आशिल्ली दैवभक्ती दिल्या ब्राह्मण्य दिलां एक कोणाकय जाल्यार पुराय जाणां ಒಟ್ಟು करून घेवन येवचें सामर्थ्य इत्यादी दिलें जाल्यार गौड सारस्वत समाज खंयची गोमांतकां भितर इतर धर्माच्याले मतस्थांनी एक विशेष जावन आक्रमण म्हणटाचे झेवियर म्हूण आशिल्लो ताणें तें आक्रमण इत्यादी करतना थंय देखून आमगेले धर्मरक्षका म्हणले खातीर जावन गोमांतका देखून म्हळ्यार आत्ताची गोवा देखून आमगे लोक भायर सरून एकडे येयल्यांत ते गांवां भितर राबतनाची तांणी थंय देवस्थानां इत्यादी निर्माण केलें तूं मंगळूरांत येवन पाविलें कोचीन पर्यंत आसा तशें मंगळूरा येवन पाविल्यांनी हांगा मामाय देवस्थान म्हूण केलें वेंकटरमण देवस्थान केलें अशी प्रति एक गांवां भितर एक देवालय निर्माण करून आयला तशी आमगेलें वेंकटरमण देवस्थान हाका मंगळूर प्रांत्यांत अशी आलोचना केल्यार उण्यान उणें मामाय देवस्थाना जाल्यार 500 वर्सांचें आमगेल्या आचार्य मठाक हजारो वर्सांचें म्हळ्यार आमी गोमांतका देखून धांवन आयले म्हळ्यार प्रश्न ना ताजे फुडें देखून आमगेले लोक एकडच तशी आमगेले मठूची 1663 संवत्सरां भितर रिनोवेट जाला म्हळ्यार रेकॉर्डस म्हणटना आमी त्याच देखून हांगा आचार्यातांची आमी आसच अशी हे चोल येल वेळाचेर हांगा मामाय देवस्थान आसा मंगळूरा भितर जोडमठा वैदीक आसाची डोंगरगिरी वैदीक आसाची त्या मान्य मामाय देवस्थाना वैदीक म्हणून आसा गरण्यांत आचार्या मठ आसा अशी विशेष नांवादीक जावन आशिल्लें गरण्य वैदीक परंपरा तशी बापय थंयचे रंगपय थंयचे बंडरा थंयचे आनी मंगळूरा तुगेले हानी पुराय म्हूण सांगून मस्त लोक मंगळूराचे मंगळूरकारच आस वेवहाराचे केंद्रीकृत जावन आशिल्लो हो गांव देखून इतर आसपासा लागीं आशिल्ले लोकांनी पुराय वेवहार निमित्तांगा मंगळूरा येवन राबल्याचे जाल्यार हे वेंकटरमणाल कसं अनुग्रहान म्हळ्यार वरीची कोण की मंगळूराक वेवहार निमित्त आयला तागेलो पोट ताणें भरला धन्य जाला कोण एक सलवून मंगळूर देखून सोडून गेलो म्हळ्यार एक रेकॉर्ड भारी उणें मंगळूर आयल्यान छंद करून जीवन केलां ताणें सुभिक्ष जावन ताणें तागेलें जीवन केलां दाखयता सुमनस वंदित सुंदरी माधवी चंद्र सहोदरी हेममयी मुनिगण वंदित मोक्ष प्रदायिनी मंजुळ भाषिणी वेदनुते
Park with ease at Ajanta Business Center with security access and convenience at your fingertips. Step into a welcoming lobby where a warm smile greets you and your clients. With top-tier amenities, Ajanta set the stage for our success, leading us to Ashoka Business Center as a next upgrade. Invest in workspaces managed by Vortex. Invest smart. Invest in Mangaluru. Volkswagen Mangalore, Airport Road, Yeyadi, Mangalore. Volkswagen. ಇನ್ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇಮ, ಇನ್ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೌಖ್ಯ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಾಳಜಿಸುತ್ತಾರೆ, ಮುಗುಳ್ನಗೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಜಯ, ಆರೋಗ್ಯವೆಂದು ಜಯ. ಕೀಲು ನೋವು, ಆಸ್ತಮಾ, ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ. RJR Herbal Hospitals, 150 plus years of service, 75 plus branches. So overdue, I owe them. Swept away, I'm stolen. Let the sky fall when it crumbles. We will stand tall, face it all together. Let the sky fall. ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಪೇರುಂಡು ಅಮ್ಮ ಗೋಜು ಪೂರಾರ್ನ ಕಾಂಜಿವರಂ ಪರತು ಸೀರೆಲೆ ಉಂಡು ಅತ್ತು ನಿನ್ನವರ ದಾಯಗ ದೀತಿನಿಂದ ಬೋಡೆ ನನ್ ಒಂಜಯನ್ ದಕ್ಕುವೆ ಇಜಿನ ಏರೆಗಂಡ್ಲ ಕೊರ್ತೆ ಎಂಕಿತ್ತು ನಿದ್ರೆಲ್ಲ ಬರ್ತು ಯಾನಿ ಜೆಪ್ಪುವೆ ಎಲ್ಲ ನೆನ್ ಪೂರ ಏರೆಗಂಡ್ಲ ಕೊರ್ಜಿ ಇಜಿನ ದಕ್ಕುವೆ ಬಾಲ ಪರಸೀರೆನ್ ದಕ್ಕೊಚ್ಚಿ ಬಾಲ ಪರಸೀರೆನ್ ಮಾರಣ ಕಾಸ್ತಿಕ್ಕೊಡು ಬಾಲ ಅಂದ ಉಲ್ಪ ಗುರುಜಿ ಕಂಕನಾಡಿದ ಆಲ್ಫಾ ಸೆಂಟರ್ ದಲ್ಪ ಪಾರಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಪರತ್ ಕಾಂಜೀವರಂ ಸಾರಿಕೊಂಡ ಕಾಸ್ತಿಕ್ಕೊಡು ಬಾಲ ಪರಸೀರೆನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಅಡಿಗೆ ಬೋಲೆ ಬಾಲ ಅಂದ ಗುರುಜಿ ಸೀರೆನು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಅಡೆಗು ಕೊಡ್ದಾಯ್ಬುಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಟೈಪ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲನು ಸೀರೆಗೆ ರಬ್ ಮಲ್ತದು ಐಟು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಬತ್ತಂಡ ಆ ಸೀರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅವು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬತ್ತಂಡ ಆ ಸೀರೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಸಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಪನ್ನಗ ಸೀರೆಗೆ ಹಾಕಲು ಆಸಿಡ್ ಮೈಪುನಾಗ ಅವು ಕಪ್ಪು ಕಲರ್ ಬತ್ತಂಡ ಅವು ಸೀರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಸು ಕೊಡ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಲರ್ ಬತ್ತಂಡ ಆ ಸೀರೆಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಕಾಸು ಕೊಡ್ಪೇರು ಇಂಚ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಖಿಲ
ಪರತ್ ಕಾಂಜೀವರಂ ಸಾರಿಕನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ದೆಕ್ಕಂದು ಖುಷಿಯ ನಡುವೆ ಈ ಒತ್ತಡದ ಜೀವನ ದಣಿವು ಆಯಾಸದಿಂದ ಬಳಲುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಯಾಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಈ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೇಳಿ ಗುಡ್ ಬೈ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೀಗ ಇಡೀ ದಿನ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಗಲು ಬಬಲ್ಸ್ ಕುಡೀರಿ. ಬಬಲ್ಸ್ ಕುಡೀರಿ, ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರಿ. ಬಬಲ್ಸ್, a splash of happiness. Be Devdas Ganpati Pai Enterprises. All kinds of quality and attractive material available at one place. Biggest showroom in Mangalore city. Admired by public at large. The showroom of your choice. Be Devdas Ganpati Pai Enterprises. Near New Chitra Talkies, Mangalore. The Ocean Pearl Inn. Welcome to hospitality. Another landmark from the Ocean Pearl Group. Ideally located and well-equipped hospitality destination in the heart of the Mangaluru city. Find everything you need with aesthetic appeal and comfort in premium and deluxe rooms. Asian House is the city's first fine dine pan-Asian restaurant featuring Chinese, Thai, Japanese and Indian cuisine. Sagar Ratna is delighting its customers with authentic South Indian vegetarian cuisine, which are cooked fresh. Experience a world-class hospitality. The Ocean Pearl Inn, Vijay Kapikad, Mangaluru. SLJ Jewelers and Diamond House, KS Rao Road, Ampankatta, Mangalore. Friends Winner and Ply, Industrial Area, Baikampadi, Mangaluru. Vasudeva Stores, store for your inner needs. Visit us to find trendy innerwear from major brands.
Visit Vasudeva Stores, ground floor, Ideal Towers near Sharavu Ganapati Temple, Mangaluru. ಮಂಗಳೂರಿನ ವಿಜಯ್ ಪಿಯು ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿರುವ LED ಝೋನ್ ಗ್ರಾಹಕರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೇವೆಗೆ ಹೆಸರಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳ ಮಳಿಗೆ. ಹೆಸರಾಂತ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಾದ ಫಿಲಿಪ್ಸ್, ಮ್ಯಾಸ್ಕಾನ್, ಲಾಫೆಟ್, LED ಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಕಂಪನಿಗಳ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಆಕರ್ಷಕ ಅಲಂಕಾರಿಕ ತೂಗುದೀಪಗಳು, LED ಶ್ಯಾಂಡ್ಲಿಯರ್ಸ್, ವಾಲ್ ಲೈಟ್ಸ್, LED ಮಿರರ್ಸ್, ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ಸ್, BLDC ಫ್ಯಾನ್ಸ್, ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಾಂಪ್ಟನ್, ಆಟನ್ಬರ್ಗ್, ಓರಿಯಂಟ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್, AO ಸ್ಮಿತ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ನುರಿತ ತಜ್ಞರಿಂದ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶೋರೂಮ್ LED ಝೋನ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಪ್ರಸಾದ್ ನೇತ್ರಾಲಯ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಮಂಗಳೂರು. ಆರ್ ಮಿಷನ್ ಯೋರ್ ವಿಷನ್, ಸೈಟ್ ಫಸ್ಟ್. ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕಣ್ಣಿನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಕಣ್ಣಿನ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು. ಕಣ್ಣಿನ ಎಲ್ಲಾ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೂ ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಲಭ್ಯ. 5 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳು, 24/7 ಸೇವೆ. ಪ್ರಸಾದ್ ನೇತ್ರಾಲಯ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಮಂಗಳೂರು. ಮಹಾಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ, ಪಂಪಲ್, ಉಜ್ಜೋಡಿ, ಮಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಉಡುಪಿ, ಸುಳ್ಯ, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ. ಇದು ದುರ್ಬಲವಾದದ್ದಲ್ಲ, ಇದು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ತಮಾಮ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಫರ್ನಿಚರ್ ಗಳನ್ನು ನಿಮಗಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ವ್ಯಾರಂಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಉಚಿತ ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ತಮಾಮ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ಯೋಚಿಸಿ, ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಿ. Think luxury, live luxury. Free delivery with warranty. Tamam, finest quality at affordable price. Tamam Furniture World, Uppala, Bandiyod, Udyavar. Now at Mangalore.
सहोदरि हेममयी मुनिगणवन्दितमोक्षप्रदायिनि मञ्जुळभाषिणि वेदनुते. ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಬಗ್ಗೆ ಕಿತ್ತು सांगताची अत्यंत प्राचीन पद्धती आमगेली पुराय कशी म्हळ्यार शरदकाले महापूजा क्रियते याच्या वार्षिकी. शरदकाला भितर ते जाग्यार विशेष जावं तसलें एक आराधना पद्दतीन तो धर्मशास्त्र निर्णय करता. तशी आचार्य मठ म्हणून सांगल्यार आचार्य म्हळ्यार एक बोधन दिवं तसलें एक गुरू म्हणून सांगताचे आचार्य म्हळ्यार. तशें करून एक समाजाचें एक वैदिक परंपरेन तो मार्गदर्शक जावन आशिल्लें तसलें एक आचार्य ते गुरुकुल पद्दती खंयची चलता म्हणून जाल्यार ताका मठ म्हूण नांव. तशें करून चेडवांनी एज्युकेशना खातीर छात्रवास जावका आनी थंय शिकयतालो गुरू जावका हें आसल्यार ताका आचार्य मठ म्हणून सांगून मंगळुरा भितर अत्यंत प्राचीन जावन आशिल्लें एक स्थायी हें आचार्य मठ. हांगा मस्त वैदिक शिक्षण तेमानी न्याय वेदांत तर्क व्याकरण मीमांसा ज्योतिष अशी चेडवांक तसल त्या काळाक बोधना इत्यादी जावं तसलें व्हड एक विद्या केंद्र आचार्य मठ. तसल ते चेडवांक वर्षां प्रती पाठ इत्यादी जाले कुठले तांणी शिकचे तसलें पुस्तकाक वेदव्यासा पूजन जावची. तदनंतर सरस्वती पूजन जावन ह्या नवरात्रीन तो विशेष जावन आशिल्ले तसले आराधना पद्दती इत्यादी चलून आयली. त्या काळाक 100 वर्सां मागची ते ब्रिटीश इत्यादिकांनी आमगेलें भारत सोडून वचूका आमकां स्वतंत्र जावका तशें करून ती स्वतंत्रता आमकां मेळका म्हणल्या वेळाचेर महाराष्ट्रा भितर कशें जालें म्हळ्यार तांणी महागणपती उत्सव ताका एक रूप इत्यादीक निर्माण केलें. बालगंगाधर तिलकांनी थंय एक महागणपती गणपती उत्सवाची एक मार्गार आयलो. त्या वेळाचेर आमगेलें सगळींच आमी पुराय भारतीयांनी ओट्ट मेळ्ळो. स्वातंत्र्या खातीर कसलें एक प्रयत्न केल्यार आमगेली शक्ती कसली म्हळ्यार दाखोवका म्हळ्यार खातीर जावन महागणपती प्रित्यर्थ करचें तसलें पुराय तंतय संघ संस्थेन महागणपती उत्सव प्रारंभ जालो. तेंच वारें हेकडच्यान भायर सोडून येतना स्वातंत्र्य पूर्व हांगा आचार्य मठांत प्रती खंयची पुस्तकाक दवरून पूजन जावन आशिल्लें सरस्वतीचें एक प्रतिमा ती केन्नाय पूज जावची ताका एक विशेष रूप दिवका आमी कसलेंय एक उत्सवा भितर भाग जावका जनांनी एकत्र जावका म्हणलें तसली एक मनांतली इच्छा आमगेले मलकड्यांक त्या वेळाचेर प्राप्त जाली. तेन्ना घरां भितर 400-450 वर्सां देखून आराधन करून येवचें आशिल्लें सरस्वतीचें खंयची पूज आसा त्या पुजेक एक रुपांतर म्हणटाचें जनान मेळ कोरका जाल्यार कसलें जावका म्हण. त्या वेळार ताका एक प्रतिमा रुपार करुया एक मातयेचें एक व्हड विग्रह निर्माण करुया सरस्वती करुया आमकां आमी सारस्वत तशें करून ताका दाखोवचे खातीर जावन म्हळ्यार आमी कोरका म्हळ्यार खातीर जावन ही सरस्वती पूजन तशींच ताका एक रूप रेशा त्या काळाचेर निर्माण जाली. तशींच सरस्वती केन्ना दवरची नवरात्री भितर श्रवण नक्षत्राक पावत तशें जावका मूल नक्षत्रार तिगेल प्रतिष्ठापन इत्यादी जावका म्हळ्यार शास्त्रवचन काण घेवन मूलादो प्रतिष्ठा श्रवणांती विसर्जनम त्या प्रकाराचेर मूल नक्षत्रा फुडें दिवस ती कापून हाडली. हांगा विशेष जावन तिगेलें ती पूजन करचें. तेन्ना इश्ट मित्र बंधू बांधव आमगेल्या समाजाच्यांनी आनी पुरो जनांनी मेळून ते देवीला आराधन करच्याक प्रारंभ जाले. ते प्रारंभ जावनूच हे वर्स 100 वयर 3 वर्सां इत्यादीक जाले. 100 वयर 3 वर्सां जालें म्हळ्यार उत्सवाक न्हय उत्सव सार्वजनीक रंगा येवन ती सरस्वती भायर व्हरून इतर जाती लोकांक मेळ्ळ घेवन उत्सव करचे तसली परिस्थिती निर्माण जावन 100 वर्सां जालें. केवळ सरस्वती पुजेक नावे सरस्वती प्रतिम दवरून पूजा करचे 100 वर्स न्हय ताका 400-450 वर्सां इतिहास आसा. 103 वर्सां खंयच्याक सार्वजनीक जावन सार्वजनीक रुपान करतना
इतर प्रति एक जाती वर्गाच्याने मेळणो ही आराधना करच्या प्रारंभ करून 100 वयर चल शतमान जल धक्का तशी हांगा कशी म्हळ्यार एक मूर्ती निर्माण करता मूर्ती निर्माण करची कोणाल कर्तव्य ते विश्वकर्मा ब्राह्मण म्हणून त्यांनी ते कलात्मक जावन ते परमात्मान विश्वकर्मा ब्रह्मान तांकां अनुग्रह केलेले तसं करून ती जाती वर्गाचे ब्राह्मण त्यांनी मूर्ती निर्माण करून दितात तशी जी ताका सांगितलें तसलें मेलकट इत्यादी घालचे म्हूण आसताचे तसले ते एक जनांगा ते मड्ड या म्हणून सांगतात त्यांनी पुराय मांडो घालच्यो तशी जे आमगेल्यान तो भितर कुंभार वर्ग आसाची तांणी पुराय माती ताका कांडूची तांगेलें तें कामांत निर्माणांनी करून दिलें तशी जी परं ते मस्त लोक शेट्टी लोक आसा बंटांचे आसाची तशी जी बिल्लव समाज आसा नंतर इतर समाज लोकांनी तांगेलें कसं की एक मना भितर आशिल्ली सेवा तशी खातीर जावन तांणी वागावेस घालून राबलेची नानातले वेशभूश करतना तांणी हें केलें तशी देवाडिगा कुटुंब इत्यादीक आसा तांणी पुराय देवस्थाना भितर सारणू झाडू क्लीन करून हें तें पुराय देवाल काम करचें दैवाल काम करची परंपरा तांगेली तांणी तें करताची तदनंतर तुगेल सगळ्यांची रोडार तंतय स्वच्छता अभियान म्हळ्यावरीची आंबे फाल्यां तोरण करचें नांवें दिवू हें तें पुराय करचें तशी एक लोक एक जाती वर्गाच्यान पुराय ಒಟ್ಟು मेळणो सार्वजनीक रुपान करतना हांगा शारदा महोत्सव जाता तो तुमी हातूंत भितर पळयत अशी त्या मात्र न्हय इतर जाती आतां शेरीकार म्हळें नानातले तुगेलें देवाडीक म्हळें वाद्यवृंदाची हे म्हळें अशी नाना रुपान करतना जनांनी खंय तरी म्हळ्यार आमी प्रत्येक सांगू म्हळ्यार प्रश्न न्हय आतां दलित वर्ग आसच्या पुरो नावें SC ST वर आसच्या पुरो गाणिगांचे मुल्यांचे तदनंतर दिवाडिगा तुगेलें पुजारी बिल्लव आमी पुरो जन म्हळ्यार हांगा जाती मताची विशय कसलेंय एक नमनाचे संपर्क देवा लागीं सरस्वती उत्सव वतना पुराय जनान मार्गार येतना पुराय जनां ಒಟ್ಟು जावन एक नमने उत्सव इत्यादी हांगा चलता तें एक हांगाचें एक वैभव पळोवच्या मेळचो एडमिनिस्ट्रेशन आमगे सगळीं जी गौड सारस्वत ब्राह्मण समाज आतांच उत्सव सार्वजनीक जावन भायर उत्सवा वतना पुराय जनांत भितर मेळ येवचें अशी हांगा हो सरस्वती उत्सव चल्ला जाल्यार विशेष गजाली हांगा म्हणून सांगल्यार दीस पसी दीस भजक वृंद आसाची आनी पुरो तांगेल्या मनांत सेवा इत्यादी करताची जाल्यार धर्मांत कसं सांगलां आचार विचार कसं एक जावका दैवीक पद्दतीन खंयची रीती आमी उत्सव करका दैवीक पद्दतीन खंयची उपासन जावका ही प्रत्यक्ष उपासन तुमकां पळोवच्या मेळची आमगेलें मंगळूर वेंकटरमण देवस्थानाचे प्रासादा भितर आशिल्लें तसलें आचार्य मठाचे वसंतारी आराध्य जावन आशिल्लें तसलें सरस्वती पुजे मात्र हें पळोवच्या मेळटा म्हूण खंडीत सांगू येता आतां हांगा देवालयांत कशी चलता म्हूण सांगल्यार प्रप्रथम सकाळीं द्वार उगडचें तदनंतर देवाक नैर्मल्य विसर्जन पूजा तशींच महापूजा विशेष जावन आशिल्ली रंगपूजा सायंकाळाचेर कोण की भजक वृंद येतात तांणी अलंकार पूजा करची कर्पूर आरती करची कुंकुमार्चन करचें तशी नामस्मरण इत्यादी चलता आसा कीर्तन चलता आसा तशींच रात्री पूजन अशी सकाळ दाखोवन रात्री तरी दैवीक जावन आशिल्लें पूजा पुरस्कार इत्यादी जावचें एक कार्यक्रमा भितर विशेष जावन कसं म्हळ्यार भजन कीर्तन संकीर्तन म्हळें तसलें तें संकीर्तन एक आमगेलें मस्त गांव इत्यादी कसं समग्र गौड सारस्वत समाज कशी म्हळ्यार सांगतना सांगू येता आमकां खंयचेय घरकडे आमी पळयल्यार आमचे कुलदेवाल फोटस आमगेले इश्टदेव ते गांवांच्यो एक देवाल फोटस आनीक असो आमगेले कोण म्हळ्यार विठ्ठल आनी रखुमाई विठ्ठल आनी रखुमाई नातील घर आमगेलें ना विठ्ठल रखुमाईलें बावली म्हणटात सान एक देवा स्टँडाचेर खंयचेय कारणां दाखोवन जाल्यार एक देवाल प्रतिमा आसता कारण कशें जालें म्हळ्यार आमगेलें समाज सांजवळ दिव लावन मातृवर्गांनी
सान्ने चेरडू आणि बैसून भजन म्हणतील आमगेल समाज ना तसे करून आमगेल समाजांत भजन एक व्हड एक प्रामुख्यातच निदर्शन हांगास एक बाबू आता एक बाब्बान एक सान एक लाईन एक भजन म्हूण दाखोवंक ताका जगत जननी जगदंबा 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 भवानी जगत जननी जगदंबा 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 भवानी आता आणि भजन म्हणली नाही वा तशीच हाका प्रति आमगेल घरांत सांजे वेळाचे एक दिव लायतना एक भजन म्हणचे एक क्रम आसा आता तूं जगत जननी म्हूण देवाल भजन म्हणे शारदेल नवा अनेक विंगड अनेक खंयचे देवाल अनेक म्हूण सांग हचीच प्रभु रामचंद्र के दूता हनुमंता आंजनेया प्रभु रामचंद्र के दूता हनुमंता आंजनेया हे पवन पुत्र हनुमंता बलभीमा आंजनेया हे पवन पुत्र हनुमंता बलभीमा आंजनेया बलभीमा आंजनेया बलभीमा आंजनेया अशी पळय आमगेल एक त्या देखून सांज चेरडूआ दाखोवनूची एक असल एक भावना निर्माण जातना आमगेल सगळे गौड सारस्वत समाज देवा पळयलेले एक रितीची एक भजन आमकां आणटात तशें करून हांगा देवा येद्राक निरंतर भजन तदनंतर विशेष गजाल म्हळ्यार सांस्कृतीक कार्यक्रम तांतूं भितर मस्त जन वोकल आर्टिस्ट आसाची त्या मान्न इन्स्ट्रुमेंट घेवन तबलो हार्मोनी तशेंच वीणा असल पुरा आसाचे ಕೆಲವು ಜನಾಂಕ ನಾಟಕ ಬರೋ ಚಾಗೋತ್ ಅಸ ರಮಾನಂದ ಚುರಿಯಾದ ಸಲೆ ಚಾಂಗ್ ಚಾಂಗ್ ಎನ್ ಬಿ कामतीतले आनी नाटक केलें ना आतां कात्यायनी मठा भितर एक भटमामाचो तशेंच हांगा दिनेश भटमाम म्हूण आसा कात्यायनी मठा गोपाल कृष्ण भट तशेंच डोंगरकेरे दिनेश भटमाम म्हूण आसा नाटक खुद्द बरयताचें तशें तांगेलें पुराय नाटकाचे कार्यक्रम म्हळ्यार बरें आसता तशेंच संगीत कार्यक्रमा भितर मस्त जाणां आर्टिस्ट आतां भीमसेन जोशीला आशिल्ले तुगेलो आमगेलो उपेंद्र भट तशेंच नरशिंव नायक म्हळें नावें आनीक आमगे शानबाग म्हळें अशें आमगेल समाजांत मस्त वोकल आर्टिस्ट आसाचे तशें तांणी एक न्हय एक तांगेलें नेक्स्ट जनरेशन म्हळ्यार बरी तो बालचंद्र प्रभू देवता आनी तांणी पुराय एक न्हय एक रुपान करता ते देवाल सेवेक भितर मेळताच नवे आर्टिस्ट म्हळ्यार बरीची त्या वेळाचेर तांकां एक कारणीभूत जाता तांकां एक स्टेज जावका म्हळ्यार तां निमगिताची देवाल सेवा करता तांगेल खातीर जावन आमी ताका प्रोवायड करताचे अशें भरतनाट्य नावें नाट्यरंगा भितर प्रवेश करचो नावें तुगेलें नाटक इत्यादी करचें अशें आमगेल समाजा भितरीची छडतावत जनांनी कसकसां तांगे लागीं कल आसत आर्ट गजाल आसत तें पुराय ताक्याक एक करचें तशेंच पर आमगेलें दिपालंकार सेवा म्हूण आसा तेदूस तो चांग घरकडे एक रंगोली घालता तांणी येवन हांगा एक रंगोली घालची तसलें एक मातृवर्ग आसा तशेंच नित्य देवाक एक दिपालंकार इत्यादी जातना ताका एक दिवो जळोवची तेलवाती घालची असल पुराय कार्यक्रम इत्यादी करून त्या रुपान करतना हांगा मातृवर्ग चेरडूवन नात्र पूरे जन म्हळ्यार बरीची हांगा विशेष जावन तसल सेवा करताची तदनंतर ಕೆಲವು व्यास भूषण इत्यादी घालून व्यास येवजाच अशी एक विशेष वैभवान हो पुराय उत्सव चलता तशें करून हांगाचे सकाळ लागून रात्री पर्यंत हे कार्यक्रम मागीर यक्षगाना भितर आशिल्ले आमगे लोक आसाची ताळमद्दळ म्हूण आसा ताजे खातीर मम्माय देवस्थाना भितर इकडे देव पावत तेदूचो रात्री पर्यंत तरी ताळमद्दळ ताजेतल्याक ताजे इंट्रस्ट यक्षगाना कोण आसा ताणें तांतू भितर ताजें हें करीत तें वागेश्वरी म्हूण सांगून संस्था आसा मम्माय देवस्थानांत चलचें तसलें थंय रात्र पर्यंत यक्षगान इत्यादी थंय चलता हे चाजीचे दैव देगुला
विशेष कार्यक्रम अन्नी अशीची देवस्थान वचा कई मुकाल संचिके कुटुंबोटुलुकु पळिता उर्या V4 न्यूज सुमनस वंदित सुंदरी माधवी चंद्र सहोदरी हेममयी मुनिगण वंदित मोक्ष प्रदायिनी मंजुळवासिनी